On this day in 1925, a man who had struggled with alcoholism all his life died at the age of 69. Hello, I'm Father James Kubicki, and the man of whom I speak is Matt Talbot, who was born in Ireland and at the young age of 12 began working. His place of employment, however, was a wine bottling store, and it didn't take long before he had his first of many drinks. At the age of 28, he'd had enough. He was sick and tired of being sick and tired. He went to confession and promised the priest that he would not drink for 3 months, though he didn't know how he'd ever remain faithful to his pledge. With much prayer and God's help, he did, and so he extended it for a longer period until one day he pledged that he would not take a drink for the rest of his life. It wasn't easy. He was once so tempted to drink that the only way he could keep himself from giving in to the urge was to not carry any money. Maybe you're wondering why I said that he struggled with alcoholism all his life when he hadn't taken a drink for 41 years. Matt Talbot didn't have the benefit of the Alcoholics Anonymous program to help him maintain his sobriety. And AA will tell you that an alcoholic is never cured, but always in recovery, just one drink away from getting drunk. But with God's help, one day at a time, Matt and millions of others who have been helped by AA were able to stay sober. And many of them will even tell you that they're grateful for their alcoholism. Why? Because it was through their struggle and utter defeat that they found God. Is there anything or anyone better? सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फाउस्तिनो दा क्रूज हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. नेथन सेबेस्टियन आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी भेटयतात आल्तो दाबोली, आंतरीक सायड पीटर डिक्रूज आनी फामील, आल्तो दाबोली डॉमिनोस सायड फ्रांसीस गोमेस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आयज निमाणो दीस पास्कांच्या काळाचो आनी पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे परबेक आमी तयार जाल्या. पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां जण एकल्याक दी म्हूण मागुया. पवित्र आत्म्याचें देणें आमच्या वडिलांक दी म्हूण मागुया. पवित्र आत्म्याचें देणें आमच्या भुरग्यांक, विद्यार्थ्यांक, तरणाट्यांक, लग्न जाल्ल्यांक आनी हेर सगल्यांक फावो कर म्हूण आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा लागीं मागुया. तुका पवित्र आत्म्याची देणी कसली जाय ती ओगीच रावन तुजेच पासत माग. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या
येण्याक आमी रावता आसतना पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं आमकां पवित्र आत्म्याची वेगवेगळी देणी फावो जातात. देखून देवाक दिन वाचुया. आनी घडये आमी जायते पावटी हे पवित्र आत्म्याचे देणे मागूंक ना देवा लागीं. जायते पावटी हे पवित्र आत्म्याचे देण्याक आमी उक्तीं रावूंक ना. असलें आमच्या चुकीचें. देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. भाव भयणीनो, आयज आमची मुस्लीम भाव भयणां आपले बकरी ईद मनयतात. खरीत भाशेन तांचे पासत मागुया. संवसारान शांती हाडपाक देवान तांचोय वापर करूंक आनी तांचे बरोबर आसूंक तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. सुरपदविदार देवा आमच्या बापा, पास्कांची परब आमी समारंभून जाली. तातूंत आटापलोल्या गुटां पवित्र गुटांचो फोड आमच्या जिवितान आनी दिसपट्टे चालीन आमी दाखोवच्यात. तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. आमी रोमाक पावतोच एका खासगी कोरांत रावूंक पावलोक रोजा मेली आनी ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवाच्या मुखेल्याक आपयलो. ते एकठांय जातूच ताणें तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजाच्या रिती संवयाचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुजाल्यांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकाराच्या हातान घालो. म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजें सवें तांकां कांयच मेळूंक ना. देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरजेचेर आड म्हजे कसलेच घोराणे नासले, तरी हांवें शेजाऱ्याक उलो मारचो पडलो. आनी हेच पासत तांकां पळोवंक आनी तांचे कडेन उलोवंक म्हाका खोशी जाली. कित्याक इस्रायलाच्या बरवशाक लागून ह्यो सांगले हांवें सोंसतां. 2 आख्या वर्सां पावलो भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येताले तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडखळ नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकवण दितालो. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जातलो, प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. पोतून म्हणुया. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर सरकार शिवसनाचेर बसला. ताचे दोळे प्रितुमेचेर आसा. ताची बारीक नदर मनशाचे भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब, प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशांक सर्वेस्पर कोसाक लायता. जुलोमाचो मोग करतल्याचो
ताच्या काळजान कांतावलेलो दिसता. जबाब, प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोट प्रमाणीकपणान ताका म्हणटा, प्रमाणीक मनीस ताचें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. जबाब, प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरीस स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सोम्या हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मरचो ना म्हूण भावा मदें खबर जाली. पूण तो मरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बगोर, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणव. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, आयज निमाणो दीस पास्कांचो आनी पास्कांचो आख्खो काळ आमी काय बरो मनयला. जेजू आमचे पासत पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. आनी थंय तावन तो आमकां आपलो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो पाठयतलो म्हूण खुद जेजून आमकां बासावणी केल्या. पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना आनी पवित्र आत्म्याचें देणें आमी घेता तेन्ना, पवित्र आत्म्याचें देणें घेतल्या उपरांत आमी ह्यो सगल्यो वस्तू करूंक पावतल्यो ज्यो जेजून आदीं फुडें सांगून दवरल्यात. आनी पवित्र आत्मो घेतले हांव म्हणल्यार कितें? पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां फुकट मेळटा, तें विकतें घेवपाक नाका. आमी मागूंक जाय दुबाव वेरेत देवा कडेन आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें दी म्हूण. पवित्र आत्मो घेवप म्हणल्यार उक्ती रावप, म्हणल्यार पवित्र आत्मो आमकां सुचयता. जायते फावटी आमी दुबावता, खरेंच हें हांवें करपाचें, हें म्हज्यान जातलें, खरेंच अशें करूंक म्हाका देव आपयता. पवित्र आत्मो आमकां सुचयता खरो, पूण आमकां जायते फावटी हे दुबाव आसता. खरेंच पवित्र आत्मो म्हाका दुसऱ्यांक आदार दिवपाक आपयता, तर आमी डिसर्नमेंट म्हणटात तो करपाक गरजेचें. म्हणजे जाणा जावपाक खरेपणी होय पवित्र आत्म्याचीच सुचणाई ना पवित्र आत्म्याची सुचना न्हूय. आनी जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो हे भाशेन मुखार व्हरता, तो चलयता, तेन्ना भियेनासतना काळजीदारपणान आमी मुखार सरूंक आमकां हो उलो. हेच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, पावलू शेकी रोमा पावता
सगल्याक भोंवल्या उपरांत व्हडलो भोंवडेकार तो जेजूक परगटीत सगल्या गांवांनी गेल्लो आनी आतां रोमान पावलो, रोमा शारान. आनी रोमा शारान पावलो तेन्ना हावज एरेस्ट ताका दवरलो आनी घरांतूच बंद करून दवरलो. ताका राखूंक एक शिपाई दवरलो भायर. आनी असल्या वेळार हावज एरेस्टाचेर आसता आसतना पासून जेजूक परगटपाचें काम ताणें बंद करूंक ना. 3 दीस रावलो, सुसेगाद ओगी रावलो आनी मागीर त्या वडिलांक आपोवन हाडले आनी तांकां सांगली जेजूची खबर. त्या उपरांत जो जो कोण ताका मेळूंक येतालो ते भणकोणींत ओ हावज एरेस्ट घरांतूच जे कोण ताका मेळूंक येताले तितल्यांकूय ताणें जेजूची खबर भियेनासतना परगटली. जरूय तो जाणा आसलेलो ज्या कारणाक लागून ताका बंद करून दवरला तेंच कारण तो करता, म्हणजे जेजूक परगट्टा. आनी जे कोण ताका मेळूंक येता ते वचून सांगूंक शकता, कंप्लेन करूंक शकता वो रिपोर्ट करूंक शकता. तरी आसतना भियेनासतना पावलू काळजीदारपणान ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानूच जेजूक परगट करता. तर भाव भयणीनो, आमकां जरी तर जेजूक परगट करूंक कसलेय सोयेक मेळटा जाल्यार ते आमी नाकारचे न्हय, ते आमी भिवन फाटीं सरचे न्हय. आनी जरी तर आमकां कोणाची सेवा करूंक सोयेक मेळटा जाल्यार आमी आमची पावलां फाटीं मारची न्हय. हेंच पवित्र आत्म्याचें देणें घेवंक आमी तयार जाता आसतना आमचें काळजाचें आनी आमच्या मनाचें आमी नवसरणी करपाक गरज. कित्याक काळीज मन साफ दवरून आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटा. तर आमचें काळीज मन साफ करुया. काळीज मन साफ करूंक आमकां एक उपाय कुमसार. कुमसाराच्या साक्रामेंतान आमची पातकां बुगसून आमी पवित्र आत्म्यांक घेवंक पावता. बरेंच देणें आमकां दी म्हूण मागुया. पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमी जेजूचे खरें गोवाय आनी खरें परगटणार दिसा दिसाक आमच्या चालत्या जिवितान आनी आमच्या वावरान जावंक आमकां कृपा मागुया. गायड घेऊया C23 पेज नंबर 38 C23. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या नाट्य पवित्र विचारवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्गीच्या बापा, पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचें बोगसणें देखून नितोळ काळजान तुज्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुज्या आत्म्यांक धाड म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशीं ताणें केलीं आमकां आपल्या देवपणाचीं भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार
आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुझे नाम वैभवान. ओ सर्गी तुका सय सय, सर्वेश्वराचे नाम येता तांकां सय. ओ सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. तुझ्या मुसारी मनोची भरपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. पवित्र आत्मो घेयात. ही उतरां म्हणून जेजून आपल्या शिसांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें फावो केलें. आनी स्वर्गार चडून गेल्या उपरांत जिबांच्या उज्यांच्या जिबांच्या रुपान पवित्र आत्मो शिसांचेर देंवलो आनी ताच्या देण्यांनी सगळे हे शीस पवित्र आत्मो घेतलेले जेजूचे गोवाय जावन जेजूक सगळ्याक परगटलो. आमकांय पवित्र आत्म्याचें देणें दी, आमकां काळजीदार कर आनी आमकां जेजूचे खरें गोवाय कर म्हूण मागुया. आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमयाक जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. D26 page number 61. D26. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी. आदल्यो रिती सोंपोवन सोडवणीच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयल्याय. तेच परी पोरण्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक आमकां निर्मी. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. एक उगडास कोत्ता सगल्या आवय बापायक. फाल्यां तावन आमची दोतोन सुरू जाता. भुरग्यांक दोतोनीक धाडपाक जाय. दुसरें मीस 8:30 वाजता भुरग्यांचें मीस. सगल्या भुरग्यांनी दुसऱ्या मिसाक येवचें आनी मीस जाल्या उपरांत दोतोनीक रावचें. आमकां आनिकूय संदेशकारांची गरज आसा. तुमचे मदले कोणाकूय जरी तर खुशी आसा संदेशकारां जावपाक जाल्यार येवन तुमी आमकां मेळचें. U25 page number 243. U25.